आता पयलीं सो ते मॅरेज सर्टिफिकेट जेंकां एप्लिकेशन करूंक पडटालें तेका QR कोड वायज आमी ऑनलायन डिजिटल सायन सर्टिफिकेट दिता. वी हॅव लॉन्च दीस बट इट टेक सम टायम टू स्टेबलायज कित्याक आमी स्कॅन करूंक पडटलें सगळें सर्टिफिकेट. सो आमी आतां न्यू जाता ते सगळे जाता आनी वी हॅव ऑलरेडी गिवन देम. बाकीचे ज्यो आसा सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेसीस जशें हांवें सांगलां की आयच्यान जे स्टॅम्प रजिस्ट्रेशन फी आशिल्ली फॉर आमी फाटीं 3% केल्ली. आयच्यान 6 म्हयने जे कोणाचे कन्वेन्स डीड उरले कोणाचे उरलेले जे सोसायटीचे उरलेले अप टू 6 मंथ पासून तांकां टायम आसा टू फिनीश देअर रजिस्ट्रेशन कन्वेन्स डिडाक. नंतर मागीर परतून ते वाडटले. तिसरी गोष्ट जी हांवें सांगलां की आमकां जे रिन्यूवल जाता ते सोसायटीचे रिन्यूवल येवंक पडटले. सो वी आर मेकिंग इट ऑनलायन. सो एप्लिकेशन अनलेस जाल्यार कंप्लेन तांकां फिजिकली येवंक पडटले आनी कंप्लेन ना जाल्यार ऑनलायन ती ऑटोमॅटिकली जातले. आज नोटिफिकेशन येयल्या आयच्यान 6 मंथ्स फ्रॉम टुडे तांकां 1.5% आसतले आनी कोणाचे पेंडींग उरलेले तेणी करपाक जाय अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता. सो वी आर नॉट इन्क्रीज, वी आर डिक्रीज टू 1.5%. बट आफ्टर 6 मंथ्स इट विल गो बॅक टू 3%. सो कोणाचे पेंडींग उरलेले कोण बिल्डरा लागून उरलेले आनी कितें लागून उरलेले सो सगळे कन्वेन्स डीड जे सोसायटीचे आसा लोकां कडेन मागतात तुमच्या माध्यमांतल्यान तेणी विदीन 6 मंथ्स कंप्लीट करपाक जाय विथ 1.5% बेनिफीट.